म्हापसा हांगा जाल्ल्या एका दुःखद प्रकरणात एका तरणाट्याक मरण आयिल्ल्या परिस्थितीची योग्य आनी खोलायेन चौकशी करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। कोयर उडोवपाचो आरोप करपी व्हायरल व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्या उपरांत ह्या तरणाट्याक म्हापसा पुलीस स्टेशनात चौकशी खातीर आपयल्ले। उपरांत ह्या प्रकरणात हुस्को निर्माण जाले आनी ह्या घडणुकेक संबंधीत FIR नोंद केली। म्हापसा हांगा कॉलेजीन 3rd इयराचो स्टुडंट आशिल्लो हो तरणाटो उपरांत रातच्या वेळार मेल्लो सापडलो। सुरवातीच्या अहवालांत आत्महत्याचो दुबावी दुयेंती आशिल्ल्याचे दिसून येता। ताची कूड पोस्टमॉर्टम चाचणी खातीर धाडल्या जाल्यार घडणुकेचो एक्झॅक्ट सिक्वेन्स कळपा खातीर पुलीस खोलायेन चौकशी करता। ह्या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी जातली आनी चौकशेंतल्या निरीक्षकाच्या आदाराचेर योग्य ती कारवाय करतली अशें आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलां। व्हिडिओ काढल्यान ताचेर रजिस्टर केले FIR सो ताणें सुसायड केलो चौकशी करपाक लायता कित्याक मातशी वाट बारीकशे केसी लागून ताका चौकशी करपाक लायता।